मोर्जे कान्नेकवाड्यार बिग डॅडी कसिनो येवपाचो आसा। सद्याक बिल्डिंगेचे बांदकाम सुरू आसा। नगर नियोजन खात्यान या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या, पूण उदका स्रोत खात्या कडल्यान बिग डॅडीन परवानगी घेवच्या पयलीं बांदकाम सुरू केल्ल्यान उदका स्रोत खात्यान तांकां कारणां दाखय नोटीस काडल्या। प्रकल्पाच्या बांदकामा खातीर 6 मीटर खोल खणून दवरिल्ल्या लोकांच्यो बांयो आनी झरी सुकिल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात। ताका लागून उदका स्रोत खात्यान हाचेर कायदेशीर कारवाय करची अशी मागणी आमदार जीत आरोलकारान केल्या। दुसरे वटेन कोयर आणि सिवरेजीचे नियोजन करिनासतना या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्ल्याचे जीत सांगता। मोठो प्रोजेक्ट येता, त्या प्रोजेक्ट विशीं आमकां थोडी म्हायती जाय आसल्या, ती म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे आमी फुडें कितें नेसेसरी एक्शन घेवंक जाय ती आमी इंटिमेट केल्ली आसा। हांगासर जो कान्नायकवाड्यार आतां ह्यो प्रोजेक्ट येता, ह्यो म्हाका दिसता बिग डॅडीचो कॅसिनो जो चलता तेचो प्रोजेक्ट। आणि हे विशयी जेन्ना एलएक्यूज जेन्ना मागलेले हांवें प्रत्येक कितें प्रोजेक्ट्स येतात, कसले प्रोजेक्ट्स येतात, तेन्ना इन डिटेल हे सगळे म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळयलें। त्या प्रमाणे फुडें तेचो आमी प्रोसेस सुरवात केल्लो। आतां हे करता आसतना जेन्ना प्रोजेक्ट खंयचोय हे करता आसतना फावंडेशन तेजें मारता तेन्ना सकयल WRDचें परमिशन घेवचें पडटा। आता TCPन सगळे परमिशनच दिल्यात तेका, पूण जेन्ना WRDचें परमिशन ना घेता हांगासर काम चालू जालें जाल्यार त्या टायमाचेर WRDची टीम हांगा येवन इन्स्पेक्शन केला जाल्यार सगळो एंटायर तेंचो जे फावंडेशन मारतात ते कंप्लीट 6 मीटर सकयल, म्हणजे ऑफिशियली तेंच्यांनी जो रिपोर्ट केला तयार तो 6 मीटर सकयल तेंच्यांनी इन डेप्थ मारला। आता ते करता आसतना WRDचो विशय आसता ते NOC दिवप की ना, ते NOC ना घेता तेंच्यांनी ऑलरेडी मारला। आता ते 6 मीटर सकयल गेल्या उपरांत एंटायर झरे आहात ते सगळे झरे डायवर्ट जातात आणि तेंचे बायो बीन आहात ते सुकतात आणि तेंचे कंप्लेंट आले की बायो सगळे उदक सुकला आणि पिड्यार जातात। आता ते करता आसतना दुसरें तेणी केलं ते नाला जो आख्या म्हाका दिसता गांवचो उदीक सगळं फ्लो जाता ते दोनूय वाटेंतले नाला आहा तो डॅमेज केला। व्हडलो प्रोजेक्ट येवप म्हणल्यार वेस्ट मॅनेजमेंट कशें जातलें हे काय प्रोविजन ना करता हांगासर हे परमिशन्स दिल्ले आसात। आता हांगासर ह्या प्रोजेक्टाक कितले दिला FAR, हांवें आतां क्लियर केलें FAR आहा तो हांगासर मोरजेन 60% आहा। जाल्यार ह्या प्रोजेक्टाक हांव नल्लो खंयच्या कायद्या प्रमाणे दिला, ह्या प्रोजेक्टाक 200% दिला FAR। म्हणजे ह्यो 7,000चो प्लॉट जो आहा तो 14,000 स्क्वेअर मीटर बिल्डअप बांदतलो। म्हणजे चिंता तुमी परिस्थिती फुडें कितें जातली ती हांगासरली स्थानिकाची, म्हणजे 60%चे 200% दिला म्हणजे 14,000 स्क्वेअर मिटराची हांगासर बिल्डअप येता। हायट हांवें तुमकां कितली सांगल्या 7 मीटर गांवांत 7 मिटराची हायटीन ह्या गांवांत प्रोविजन आहा, थंयसर 24 मिटराची हायट दिल्या, म्हणजे टावर केदो व्हडलो जातलो तो पळयात। निवृत्ती शिरोडकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।